हांव डॉक्टर धनेश वळवयकर एलर्जी ह्या विशयांतलो जाणकार दोतोर आनी आयज तुमकां एलर्जी बद्दल म्हायती दिता. जे एलर्जीन खंयच्या एलर्जीन आसता जाका लागून जी रेस्पिरेटरी एलर्जी म्हटल्यार नाक बंद जावपाची किंवा श्वास घेवपाची वयर सकयल विजींग भुरग्याक किंवा दमो हो प्रकाराक जबाबदार आसता. तर आमी फाटल्या एपिसोडान डस्ट मायटा बद्दल पळयल्ले, जो कॉमनस्ट आसता 80% ताका लागून जाता. तर बाकीचे दुसरे खंयचे एलर्जीन आसता. एलर्जीन हो प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड देर आर सम इरिटंट म्हटल्यार डस्ट सारको भायलो जो धुळो आसता पळय, तो सिगरेट ओडलो कोणें जाल्यार तेजो धुवो किंवा कोल्ड ड्रिंक किंवा अगरबत्ती, हे इरिटंट आसता, हे एवॉयड करपाक जाय. आनी एलर्जीन आसता ते प्रोटीन मॉलिक्यूल. सो डस्ट मायटा फुडक्यान दुसरो नंबर येता तो मोल्ड्स म्हटल्यार फंगस किंवा भातो, म्हणजे जो बाथरुमान आसता, जो मॉइश्चर आसता पळय ते आसता. बाथरुमान जो काळो भाग आसता पळय वयर किंवा हेज्या मदीं टायल्सां मदीं, हो भातो तो फंगस. आनी हेजे पार्टिकल्स एअरबॉर्न जाता आनी ते इजिली नाकांतल्यान छातयेन वचून थंय बसपाक शकता आनी एलर्जी करपाक शकता. बाकीच्याय घरान जर खंय सगळे समज जर कितें डॅम्प एरियान समज जर भें आसात जाल्यार तेंय बीन तुका हें आसता, कितें आपलो फंगस आसता. खंयूय समज एकदां तो किचनान सिंका सकयल सुद्दां आसता, कळना तुका. खंयचोय आयटम बटाटा टोमॅटो हाडून दवरली जाल्यार तेजेर सुद्दां वयर पाव उरलो थोडे दीस जाल्यार ताका सुद्दां फंगस येता. हें जबाबदार आसता. हे जाल्यार इंडोर फंगस घरान जी प्लांट आसता ती सुद्दां खोलयो पडटा तेकाय येता, तें उदक लागता. आनी भायर घरा भायर ज्यो खोलयो आसता त्यो सुद्दां सुकता. आजकाल कोण जमा करिना. आदलीच्या तेंपार त्यो जमा करतालो आनी ताका उजो घालतालो आनी ते उदक न्हांवपाक वापरताले. आजकाल त्यो तश्योच पडलेल्यो आसता. तेकाय सकयल्यान धवो भाग जो जाल्लो आसता तो फंगस आसता, किंवा खंय ड्रेन आसता तेजे सायडीकूय फंगस आसता. आनी ही सगळी फंगस भायर सुद्दां असली जाल्यार ती एअरबॉर्न जाता आनी नाकाक येता, नाकान बसता आनी केन्ना छातयेक पावता. हेका लागून एक फंगसाची एलर्जी जावपाचें प्रमाण खूब हाय आसता. तर हेजेर एनवायरमेंटल कंट्रोल कितें करपाचो तें आमी उलोवया. मेडिकल ट्रिटमेंट डॉक्टर तुमकां दितले, दम्याची ट्रिटमेंट किंवा विजिंगाची ट्रिटमेंट किंवा नाकाची थंडी जाता तेका ट्रिटमेंट. सर हो बाथरुमान तो जाला तो काडपाक जाय. काडल्यार तेका पोटॅशियम परमॅनिगेट किंवा विनेगर लावन तो काडूं येता. पण बेस्ट म्हटल्यार हो जावकूच जायना. तर जावकूच जायना जाल्यार कितें करचें पडटलें, थंय मॉइश्चर उरपाक जायना. बाथरुमाक एक एग्जॉस्ट फॅन आसचो पडटा आनी तो जेन्ना न्हातात बाथ घेतात तेन्ना चालू दवरपाक जाय. आनी जो न्हाणें संपल्या नंतर बाथरूम ओपन दवरपाक जाय, वेंटिलेटरूय ओपन करपाक जाय, जेणे करून हें सगळें सुकपाक जाय. नाजाल्यार थंय हो मॉइश्चर उरता आनी ताका लागून तो भातो तयार जाता. कपडे जे न सुकलेले आसता ते डंप केले जाल्यार ताकाय मागीर भातो तयार जाता. किंवा आनीक समज घरा कडेन खंय डॅम्प एरिया आसा जाल्यार ती कवर करपाक जाय. नाजाल्यार ही परती भातो हे जातलो, फंगस जातलो. घरा भायरूय सायडीक पळोवपाक जाय, कितें पडलेलें आसता पानां बिनां जाल्यार ताकाय हो फंगस जाता. आनी हेका लागून हे सगळे फंगस कानान भरता, नाकान भरता. दुसरो गोश्ट फंगस सोडून आनी एक आसा पोलन ग्रेन्स. आनी पोलन ग्रेन म्हळ्यार सगळ्याच झाडाचे पोलन ग्रेन एलर्जीक नसता. इंडियेन अशे 100 झाडां आसा जेचे पोलन ग्रेन एलर्जीक आसा. आनी सगळीं जी ब्रायट कलर्ड फुलां आसता, गुलाबाची फुलां किंवा जास्वंदाची फुलां, ही एलर्जीक नसता. हांगा जो एलर्जेनीक प्रकार आसा गोंयांत तो ग्रास पोलन्स म्हटल्यार एक सायनोडेन डॅक्टिलीन म्हटल्यार दुर्वा जी आसता तेजो सगळ्यांत चड आसता. आनी दुसरें एक ग्रास पोलन पोवा म्हणटा ते. हे प्रकार चडशे हेंचे फ्लावरींग सिजन पावस जाल्या नंतर सप्टेंबर ते डिसेंबर ह्या टायमार आसता. थोडीशी वीड्स आसता सायडीक येणारी पुन्हा टायप एमेरंथस म्हणून किंवा पार्थेनियम म्हणून, हाची एलर्जी खुबशी आसता. जी ट्री पोलन आसता तेजी हांगा चडशी ना. जशी एकेशिया, कॅसिया ही प्लांट्स हांगा चडशी ना. सो चडशी आमची एलर्जी गोंयच्या ह्या एरियांतली जर ती ग्रास पोलनाचीच आसता, थोडीशी वीड पोलन आसता. हे दोन प्रकाराच्या नंतर तिसरो प्रकार इन्सेक्ट आसता, तेजे बद्दल कोक्रोच एलर्जी आसपाक शकता. कोक्रोचाचेर पेस्ट कंट्रोल जावपाक शकता. ताच्या नंतर आसता ती पॅट एलर्जी. आनी पॅट एलर्जीन डॉग आनी कॅट सोडून बाकीच्या जनावरांची सुद्दां एलर्जी आसता, हॉर्स, बफेलो बीन. पण सगळ्यांत चड आसता ती पॅट आनी डॉग. आनी ह्या प्रकार आजकाल खुबशे घरांनी पावलेले आसा. म्हणून एखाद्या वेळार जावपाक शकता फुडें. अजुनूय आमकां हे केसीस कमी गावता, कारण कुत्रे आनी माजरां बरोबरच आमी आदी पासून सगळे आजूबाजूक आशिल्ले आसा. पण आजकाल नवीन ब्रिड्स तयार जाले आनी नवीन ब्रीड घरांनी पावता. सो कॅट एलर्जी खूब मातशी चड प्रकारची खर आसता कंपेर्ड टू डॉग एलर्जी ऑल्सो. सो हें कमी करतलो जाल्यार कितें करता तें एवॉयड करपाक जाय. जर एवॉयड जायत ना समज जर माजर किंवा कुत्रो, माजर स्पेसिफिकली, जाल्यार ताका धुवचें पडटा. 8 दिसांनी 15 दिसांनी धुवचें पडटलें. ताका बेडरूमार घेवपाक जायना, सामकें डायरेक्ट घेवपाक जायना. ना जाल्यार ताका इम्युनोथेरपी करपाची.
पोलन्सूय समज कितें करतलो जाल्यार पोलन्साक सुद्दां सकाळच्या टायमार दार बंद करचें पडटा, सांजच्या टायमार पोलन हे चड आसता, पोलन लेवल पळोवचें पडटा. आमच्या पोलन कॅलेंडर सुद्दां गोंयचें अजून तयार जाल्लें ना. होपफुली आमी हें करतले आनी थोड्या दिसांनी म्हणजे कळटलें. आनी आजून पर्यंत इतकी एलर्जी जावंक ना जशें आमकां भायर सरपाक गावना अशें. सो जें कितें आतां आसा हांवें सांगलां ते प्रकार सगळे पळोवपाचे, हाजेर चिंता घेवपाची. ना जाल्यार हितून पोलनचेर गसचेर थोडी इम्युनोथेरपी करपाक मेळटा, जे एलर्जीचो डॉक्टर कळटा. सो ही जाली पोलन्स आनी बाकीचे खंयचे खंयचे एलर्जीन आसा पळय ताजी एलर्जी. फुडल्या एपिसोडार आमी पळोवया की विझींग आनी दोमो ही एलर्जी कशी जाता ती. थँक्यू.